गोंयांत मुळावे ते पदव्युत्तर पावड्या मेरेन जायत्या मळाचेर शिक्षण मेळटा। गोंय ल्हान राज्य आसून लेगीत हांगासरल्या विद्यार्थ्यांक राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर शिक्षण मेळटा। तरणाट्यांनी ह्या संदीचो बरो लाव घेवचो आनी आपली सपनां पुराय करता आसतना राष्ट्राच्या उदरगती खातीर मजत करची अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें। वंदे मातरम ह्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयतालो। त्यांच्यानी आज इन्स्पायर्ड जावन नेशन बिल्डर जावपाची गरज आसा। व देश नेशन बिल्डर म्हणटा आसतना प्रत्येक तरणाट्यांनी आपले स्वप्न साकार करता आसतना या देशाचे स्वप्न साकार करपा खातीर सातत्यात प्राणपणान फुडें येवपाची गरज आसा। तेन्ना लोकांक शिक्षण मेळनाशिल्लें। आज आमी पळयता की हर तरेचें शिक्षण हे प्रत्येक गांवांतल्यान आनी प्रत्येक राज्यांतल्यान अवेलेबल आसा। फक्त आमचें जर गोंय राज्य जर हे आमी घेत जाल्यार प्राथमिका पासून PG पर्यंत हर तरेचें शिक्षण म्हणजे आज जर गोंयांत एकूय तरेची कॉलेज ना अशी ना। नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स पळयतना आमी IIT, NIT, GIM, BITS, इंजिनियरिंग कॉलेजीस, मेडिकल कॉलेजीस, फार्मसी कॉलेजीस, आयुर्वेदिक कॉलेजीस, होमिओपॅथिक कॉलेजीस, वेगवेगळ्या तरेचे आमच्या सायडीक तेकोन आशिल्ली नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट्स म्हणजे नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचें एड्युकेशन गोंया सारकेल्या ह्या ल्हानशा राज्यांत अवेलेबल आसा। आमकां फक्त संदी ग्रॅब करपाची गरज आसा आनी ती संदी जर आमी आतां घेतली नासत जाल्यार ती केन्नाच घेवंक शकना। म्हणजे ही आमी केन्ना केन्ना म्हणटा की ही योग्य वेळ आसा। आझादी का अमृत महोत्सव मनयता आसतना आमी म्हणजे आझादीची 100 वर्सां मेळोवपाक आसतना जेन्ना आझादीक 100 वर्सां पुराय जातली तेन्ना विकसीत भारताचें स्वप्न म्हणजे इंडिया एट रेट 2047 फुडलीं 25 वर्सां ही क्रुशियल आसा। आनी फुडल्या 25 वर्सांक खरो भारत देश जर घडयतलो कोण आसत जाल्यार ते तुमी आसा। म्हज्या समोर बसलेले सगळे तरणाटे आसात, म्हज्या समोर बसलेले सगळे युवक आसात। म्हणून येता त्या 25 वर्सांनी ज्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ह्या देशांत आसा ह्यो ग्रॅब करपा खातीर तुमी तयार रावपाक जाय।